ती तांकां फक्त वर्साची फी आसा न्ही ती 50,000 रुपया आनी बाकीची जेवण खाण आसा ती वचून तुमी पळोवपाक येता बाकी सगळें. कोणाक जर अशें जर हें करपाचें आसा जर जायत जाल्यार निश्चितपणे फाल्यां परवां इमिडिएट म्हणजे ताबडतोब करचें पडटलें तुमकां. नासत जाल्यार ती म्हाका 100ची कोटा जर फील जाला आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांव फुडें हांव कांय करूंक शकना. त्यामुळे कृपया करून ह्यो 2 गजाली म्हणजे एज्युकेशनाची संवेदनता आणि ग्रामीण भागांतले जो एखादो गरीब होतकरू भुरगो आसा न्ही ताका जर ह्यो अशो फेसिलिटी आमी दिवपाक जाय त्यो त्या फेसिलिटीचो फायदो आमी घेवपाक जाय. आनी हें सांगता आसतना त्या स्टुडंटाच्या समोरूच हांव रावता म्हणजे म्हजें पूर्ण 100% लक्ष आसा म्हज्या मिसेसीचें पूर्ण आसा न्ही म्हणजे एज्युकेशन म्हणटा तो म्हणजे हार्ट म्हणजे काळजांतलो विशय म्हणजे जे ताजे फाटल्यान एक हें आसा त्रास म्हणटा ते बाकी सगळें आसा न्ही. हांव ज्या शाळेंतल्यान स्कुलांतल्यान शिकलो गांवांतल्यान गेलो की म्हजे कडेन आज जी शाळा आसा पळय ते म्हज्याच गांवांत बांदलें आनी थंय साकून दर दिसाक हांव जवळ जवळ 9 किलोमिटर चलतालो. बापाय कडेन म्हणजे सादी सायकल दिवपाची परिस्थिती नाशिल्ली म्हणजे 18 किलोमिटर म्हणजे 9 किलोमिटर वचप. मग पयलीं म्हणजे श्रद्धानंद म्हणजे हायवेचेर जे बाजारांत जी शाळा आसा न्ही त्या शाळेंत वतालो आनी त्या नंतर त्याच शाळेंत शिक्षक जालो म्हणजे थंय साकून चलप येवप म्हणजे सादारणशें हांव 3-4 वर्सां हांव चल्लां. आनी तेन्ना 7वी-8वी नंतर म्हणजे बापायन म्हाका सायकल दिली आनी सायकलीन प्रवास केलो. म्हणजे त्यानंतर त्या एकंदर भागांत तो पयलो ग्रॅज्युएट हांव आनी तो सुद्दां 92 सालांत. आनी ही भयानक परिस्थितींतल्यान जी दिसतकच आसा न्ही की त्रास जावपाक लागता आनी त्यामुळे हे सगळें त्रासांतल्यान जे आसा न्ही की अश्यो प्रकारच्यो शाळा आनी बाकी एज्युकेशन सिस्टम उबी करप जे आसा न्ही हे म्हजो अत्यंत आवडीचो विशय आसा. आनी त्यामुळे आज हांव गर्वान सांगूंक शकता म्हणजे आज केवळ हांव काणकोणचो पुरतो विचार करना अख्ख्या गोवांतल्यान पेडणे पासून काणकोण पर्यंत विचार करता. म्हणजे त्यामुळे म्हणजे बरी जर वेवस्थीत ताकद मेळत जायत न्ही ह्या सगळ्या गरीब होतकरू भुरग्यां खातीर आसा न्ही म्हणजे हांव मुख्यमंत्री आसा रिक्वेस्ट करतलो जी लक्ष्य सिद्धी योजना आसा न्ही ती जनरल भुरग्यां खातीर जो भुरगो जो आर्थीक दृश्ट्या कमी आसा ताका सुद्दां आपल्याक ते लागू करची अशें हांव विनंती हांव मुख्यमंत्री करतलो फक्त ट्रायबल भुरग्यां खातीरच न्ही. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली खातीर आमकां फुडें वचपाक जाय आनी त्यामुळेच की तुमकां एकदां सांगप भुरग्यांक कळचें म्हणून आज म्हणजे विशेष करून आसा न्ही तुमकां आपयले तुमी चड मोठे संख्येन आयले म्हणजे आमचेर तानाटण जालें की तुमकां जाय जशें हांव हें करपाक मेळना की इनकन्विनियंट जाला तो तुमी समजून घेवचो आनी तुमकां भुरग्यांक जे आसा न्ही आमी सन्मान म्हणून जे आसा तांचो सर्टिफिकेट आनी आमी ताजें भोवमान करप हो एक भाग आसा. आनी तेजे पेक्षा कितें आसा न्ही फुडल्या करियरा खातीर तुमकां शुभेच्छा दिवप. आतां तुमी फुडली करियर किंवा 75% वयर मार्क्स घेतले ते मार्क्स घेतले तुमकां शिक्षकांनी गायड केलें तुमच्या संस्थेन तुमकां तें मार्गदर्शन केलें तुमच्या पालकांनी मार्गदर्शन केलें आनी तुमी ताचेर म्हणजे मात करप फुडें गेल्ले आसा. तुमचे सगळ्यांचें कौतूक करप हो एक भाग आसा आनी फुडल्या करियराक तुमकां शुभेच्छा दिवप. आनी म्हाका अशें म्हणजे गोंयांतल्यान बरे दोतोर जावचे इंजिनियर जावचे IITन जावचे NITन जावचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम आसा IAS IPS बाकी सगळें आसा त्योय गजाली खातीर गोंयचो भुरगो आसा न्ही तयार जावचो ही म्हजी इच्छा आसा. आनी त्या खातीर म्हणजे अनेक गजाली करप हें चालू आसा आनी जातलें फुडें ओके म्हजे कडेन जाता तितलें करप. आनी त्यामुळे तुमकां फक्त आज म्हजे शक्य आसा म्हणून एक डायरेक्शन रोड मॅप तुमकां दाखोवप म्हणून हांव आयिल्लें आसा. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो ही अपेक्षा व्यक्त करतना ह्या वेळार मागीर 2 शब्द म्हाका म्हाजे सारकी पोट्टी बांदून जे आसा न्ही मडगांव येणें म्हाकाय शक्य ना आनी आमचे आर्ट आसतना ती आमी सुरू केल्ली आसा मागीर सगळीं भुरगीं आमची आनी त्या भुरग्यांची मागीर 1000 भुरगीं जर आमच्या अंडर जर गायडन्सा अंडर वचत जायत न्ही की मिसिसीक हांगा मडगांव येणें शक्य ना पणजे येणें शक्य ना म्हाकाय ह्या सगळ्या पब्लीक हें आसले कारणान म्हाकाय येणें शक्य ना. मागीर करतलीं कितें भुरगीं जर शिकपाक जाय आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणजे काळजाचेर फातर दवर म्हणटा कसो आमी की हांगच्यान म्हणजे राजस्थान जे कोटा आसा पळय थंय ताका एडमिशन दिलें आनी त्या भुरगीं शिकलीं म्हणून आमी सारवड जाले आमचें लक्षच ना न्ही ताका ती कोर्टाक तूं क्लासीस घातले म्हणजे ती वॉच दवरपी कोण तूं जाय न्ही आतां भुरग्यांचेर तरी आसतना आमी आमच्या भुरग्यांचेर आमचे वेवलेन जुडले. आनी म्हजी चली आज 3rd year MBBS शिकता आनी चलो फाटल्या वर्साक जे आसा न्ही आयझर जे आसा न्ही इक्वलंट टू म्हणजे IIT ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आसा न्ही ताका केरळाक त्रिवेंद्रम जे एडमिशन मेळ्ळें आनी तो आपलें फिजिक्सान रिसर्च ताणें करपाचें सुरवात केली. आतां हें आमचें आनी आमच्या भुरग्यांचें जुळ्ळें म्हणजे
आमच्या भुरग्यांचें कावन्सिलींग जें आसा न्ही तें सारकें मॅच जालें म्हणून आमी ठरले. म्हणजे आमी राजकारणांत आसतना आमी जी शाळा चलयता आसतना तो तकले. पूण बऱ्याच वेळाचेर भुरगे चंचल जे आसता जर ताची वॉच नासत जर जायत न्ही जाल्यार ती भुरगीं खंयचे खंय वचूंक शकता. म्हणजे हुशार भुरगीं सुद्दां जाल्यार खंयचे खंय व्हांवन वता. आतां त्या मुळे आमी विचार केलो कितें की आमी आमचें येदें व्हडलें संकूल जें उबी केल्लें आसा, बलराम शिक्षण संस्थेचें संकूल आसा, थंयच कित्याक आमी हायर सेकंडरी सुरू करची न्ही. म्हणजे फाटल्या वर्साक आमी रेजिडेन्शियल पद्दतीची की आमी हायर सेकंडरी फाटल्या वर्साक आमी सुरू केली. आनी ह्या भुरग्यां खातीर म्हणजे परमनंट स्वरुपाचें म्हणजे कोचिंग सेंटर म्हणजे ह्या भुरग्यांक पालकांक जर हांगा पणजे मडगांव फ्लॅट घेवन त्रास जाता जायत न्ही की ताका ऑप्शन म्हणून जें आसा आमी दवरलें की सादारणशें 200 भुरग्यांक रावपाची फेसिलिटी संदर्भांतलें अशें भव्य दिव्य आमी हॉस्टेल आमी बांदलें. आनी तातूंतल्यान आमी महाराष्ट्रांतल्यो ज्यो टॉप मोस्ट ज्यो हें आसा न्ही म्हणजे कोचिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताका टायप केलें. म्हणजे आचार्य अकॅडमी म्हणजे आचार्य महाराष्ट्र म्हणजे पुणे आनी बारामती ह्या बेस जे आसा न्ही आचार्य अकॅडमी तुमी काडून पळयत आचार्य अकॅडमीची परफॉर्मन्स आनी बाकी सगळें आसा ताजे कडेन जे आसा आमी टायप केलें. आनी फाटल्या वर्साच्यान मुंबयच्यो पुण्याच्यो अश्यो फॅकल्टी आमी हायर केल्यो आनी ताका पर फॅकल्टी सादारणशे 1.5 लाख रुपया पर मंथ आमी तांकां फारीक करता. म्हणजे जवळ जवळ 6 लाख रुपयाच आमी पर 4 फॅकल्टी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फारीक करून दिसता न्ही की फाटल्या वर्साक आमी कोचिंग इन्स्टिट्यूट आमी सुरवात केलें. आनी जाचे मुळे भुरग्यांक रावपाची सोय जेंकां हॉस्टेल बाकी रावपाची हॉस्टेलाची फेसिलिटी बांदता टॉप म्हणजे येवन पळोवपाक म्हणजे. आनी तातूंत तांकां की रातचे 11 पर्यंत जे आसा न्ही आमच्या गायडना अंतर्गत भुरगे आसता. आमचो जो नॉन टिचींग स्टाफ आसता न्ही म्हणजे 12वीक ते हें सगळें कवर करपाक जाय न्ही. आनी रातची 12 पर्यंत आनी 11 पर्यंत वॉच जे आसा न्ही आमच्या ह्या सगळ्या भुरग्यांचा एकमेव की एक आमी ट्रायबल भुरग्यांनी विचार केलोच. मागीर हांवें हाचे कडेन म्हणजे जी एजन्सी आशिल्ले जे ज्ञानेश्वर मुटकुळे सर म्हणजे ताका सांगलें की म्हज्याय मतदारसंघात हांगा जनरल भुरगे आसा, म्हज्याय मतदारसंघात गरीब भुरगे आसा, म्हज्या भुरग्यांक म्हणजे ट्रायबल जरी नासली जाल्यार तांकांय भुरगे येवपाक जाय. म्हणून ताका हांवें रिक्वेस्ट केलो तुमी फक्त आनी फक्त एखादो जर सर्वसामान्य मनीस जर परवडटा जाल्यार तांणी तुवें वर्साक जे 3 लाख रुपया जी फी आसा न्ही ती हाडून जी आसा न्ही म्हणजे 2 वर्सांची 3 लाख रुपया आनी ती फी हाडून ती आमी 50,000 ताका काडून दवरपाक लायल्या जनरल भुरग्यां खातीर. जनरल भुरग्यां खातीर म्हणजे ताचो एडवांटेज तूं जनरल भुरग्यांक घेवची. एखादो जो गरीब भुरगो आमचो आसा म्हणजे 5-10 भुरगे सापूच गरीब आसता जायत न्ही ताका सांगलें तूं फ्री ऑफ कॉस्ट शिकयतलो. तांणी ती मानून घेतली आनी ह्या जनरल भुरग्यां खातीर आसा न्ही ती 50,000 ताणें हाडून दवरली. आनी ट्रायबल भुरग्यां ती एज पर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताका बेनिफीट जातली. म्हणजे आज आमकां म्हणजे म्हाका म्हणजे एज्युकेशना सगळं आसता इतल्या खातीर आसा न्ही की इतलें सगळें करून सुद्दां भुरग्यांक अवेरनेस ना. म्हणजे ह्या सगळ्या नीट जे आसतले GCET आसतले एडवान्स आसतले ह्या सगळ्या खूब मोठी चॅलेंजींग आसा. आनी भुरग्याक बापायक दिसता की आपलो भुरगो दोतोर जावचो, इंजिनियर जावचो, IITन जावचो आनी IITन जावचो. पूण तो ट्रेंड जो आसा न्ही आमच्या गोंयांक म्हणजे थोडेशे शिकिल्ले शहरांत जे लोक आसा न्ही हाका सगळ्यांक खबर आसा हें कशें तें करप आनी. आनी ताजी अशी परिस्थिती आसा गोंयांक सुद्दां आसा न्ही गोंयांक सुद्दां परिस्थिती अशी आसा की एका हायर सेकंडरीक एडमिशन घेता कोणाचें इंटिग्रेटेड ना म्हणजे हायर सेकंडरी तीच आनी कोचिंग इन्स्टिट्यूट तें हें कोणाक परवडना. आतां फक्त कितें हांवें येदें मोठे सरकाराक दिसता येदें मोठें आस्थापन बांदलां म्हणून जें आसा न्ही म्हाका शक्य आसा. सादारण आज म्हजे कडेन जो आसा न्ही तो एसेट जो आसा तो 100 कोटीचो एसेट आसा. म्हणजे आज इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा म्हणजे एखाद्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूटान अशें इतले पयशे इन्वेस्ट करून जे आसा न्ही की तें येदें मोठें स्ट्रक्चर बांदणें शक्य ना.